Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 16, आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा आख्खे गोंयभर तांचे जी कामकाज आसा ती एकदम बरी चल्लेली आसा कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां मिनिस्टराचो खूब आदार मेळ्ळो आसा जेन्ना जेन्ना खंयच्याय इशूआक लागून आमी तेजे कडेन गेल्लेले आसा तांकां कॉल केल्लेले आसा जाल्यार सदांच आमकां सपोर्टाक येवन आमचे इश्यूज खुबशे पेंडींग इश्यूज आसा ते चालीर लायलेले आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 16, हांव मुद्दाम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता हे बारीक इश्यू जे डे टू डे लोकांक इफेक्ट जाता आनी हो इश्यू आसा ते आमचे मोटरसायकल टॅक्सीवाले जे आसा जे आपले भाडे मारता मोटरसायकलीचे हेंच्या लागून आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यान 8 जाग्याचेर नोटिफाय केल्लेले आसा तांकां जे तांकां स्टँड म्हणून नोटिफाय केल्ले आसा मोटरसायकल टॅक्सी स्टँड म्हणून. सो हे टॅक्सी स्टँड जे नोटिफायड केल्लेले आसा बट तेजे अजून पर्यंत जे कलेक्टरान ऑर्डर पास करून ते धाडपाचे आसा ते अजून पर्यंत पेंडींग आसा. अशेंच हेजे भितरले 3 जे स्टँड आसा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा जे आमचे एक बायणा एरियन आसा, हर्बर एरियन आसा आनी सड्याचेर. हे 3 कडेन कितें हांव डेली येता वयतना तांकां पळयता ते बावडे वतान थंयसर आपली मोटरसायकल घेवन आसा आनी ऑलरेडी नोटिफाय करपाक लागून तांकां धाडलेले आसा. हो लास्ट टायम सुद्दां हांवें एसेंब्लीन मांडलेलो आसा. हांव कंटिन्यूअस फॉलोअप करता बट कांय कारणाक लागून हो जो फायल आसा ती आमच्या कलेक्टरा कडेन आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन बारीक इश्यू आसा हो जी नोटिफायड जे स्टँड केलेले आसा हे पायलटांक लागून मोटरसायकल टॅक्सीवाल्यांक हे तांकां बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता ही ऑर्डर काडून म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आमी आदार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतांच आमचो सिनियर मोस्ट कलिगान बाब दिगंबर कामतान उलयलें ऑन कॉम्पेन्सेशन. येस, हांव एग्री करता. आमच्या मंत्र्यान आतां खुबशे बरे फास्ट ट्रॅकाचेर घेतलेले आसा आनी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक लागून. बट मुद्दाम हांव नजरेक हाडपाक सोदता कितें जे मामलेदारान रिपोर्ट गेल्या वर्सा जी नॅचरल क्लेमिटी जाल्लेली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंचे अजून पर्यंत कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळेलें ना. आयज आमी जेन्ना रिपोर्ट दिता जेन्ना आमी तेंचे लॉस जे आसता ते लाखांनी लॉस आसता तेंचे आख्खे प्रॉपर्टीचे जावं तेंचे सामान भितर आसता ते. बट तांकां लास्टाक कॉम्पेन्सेशन कितें मेळटा मेळोन एक 10,000 15,000 20 ते 25,000 तेजे वयर कांय मेळना. सो हेजेर आमकां खंय तरी लक्ष घालपाचें आसा आनी जी पेंडींग केसीस आसा तांकां मातशें फास्ट ट्रॅकाचेर घालून हे क्लियर करपाचें आसा आनी तांकां तें कॉम्पेन्सेशन मेळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 33, स्पीकर सर एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी हालींच म्हाजे एलेक्यून 4B ऑन रेव्हेन्यू 19 तारखेक जेन्ना हांवें हो प्रश्न घातलेलो तेन्ना म्हाका जे आन्सर मेळ्ळें तेजेर हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. एज पर द इन्फॉर्मेशन there is already provision made in Goa state budget for state disaster response fund and state disaster mitigation funds. Also there are funds received from the center for the purpose of disaster management. माझे इतलें सांगपाचें आसा स्पीकर सर की हे जे फंड्स आसा जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर I request the honorable minister for revenue to kindly consider and utilize the above fund for the purpose of construction of retaining wall. कित्याक खरेंच गरज आसा आनी ज्यो फायली PWD कडेन वयता पळय ताका टायम लागता आनी 2-2 वर्सां जालीं ती कामूच जायना स्टार्ट आनी तांकां थंयसर घरान रावपाक मेळना. आतां ती सगळीं जाण 2 वर्सां जालीं घराच्या भायर रावता, कोण GRB कॉलनीन रावता, कोण आपल्या सयऱ्यांगेर रावता, अशें हे सगळे कडेन स्प्रेड जाल्लेले आसा. सो हांव मागताय जी रिटेनिंग हॉल जे कन्स्ट्रक्शनाक लागून आमी घातलेली आसा फायल स्पेशली जी लँडस्लायड प्रोन एरिया आसा जशी बोगदा, जेटी, रुमडावाडा, देस्तेरो, सडा, हर्बर एक्सेट्रा हे एरियेन तरी मातशें ऑन प्रायोरिटी घेवची पडटली आमकां ही रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून. तेज्या लागून हेजेर मातशें लक्ष घालपाक हांव मागता. पयरूच आयतार दिसूच सेम इश्यू जालो एक म्हाजो क्लोज फ्रेंड बाय नेम क्लिफ वाज आनी आमच्या कुठ्ठाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी म्हाजो कलीग बाब आतोन वाज म्हाज्या बरोबर येयलेलो आनी थंयसर आमी ते इन्स्पेक्शन केलें. पयर एक आख्खो ते घर रावता आनी तेच्या फाटल्यान एक दोंगर आसा, ते सगळीं घरां आसा थंय आख्खे ते कोसोन येयले आनी तेंच्या आख्खे घराचेर म्हणून तेंचे आख्खे किचन तेंचो बेडरूम सगळो डिस्ट्रॉय जालो. तेजी मम्मी त्या टायमाचेर किचनान आसलेली, आवाज येता म्हणून ती भायर येयली मातशें सांगपाक कोणाक तरी आवाज येता फाटसून म्हणून तेन्नाच ते कोसोन येयले आनी शी वॉज सेफ. सो अशे हे इश्यूज आसा आनी हे जाल्या उपरांत काल मामलेदार येवन तेंच्यांनी रिपोर्ट बीन सगळो धाडलेलो आसा. बट आयज खंय तरी अशें दिसपाक लागला कितें हे जे तो काम करतलो आयज तो घर बांदूंक शकना, ते घरान तो रावूंक शकना. ही हॅड टू शिफ्ट टू हीज रिलेटीव प्लेस. कित्याक आयज ते क्लियर करपाक लागून थंयसर कोण मनीस ना, कांयच ना, ते सगळी डॅमेजीस आसा तेजे घरान पडलेले आसा. व्हडले व्हडले फातर, येदो व्हडलो फातर रॉक आसा
तो हांवें स्वता पयलो ताच्या आख्ख्या किचनान भरलेलो आसा जे पर्यंत ते काडना ते पर्यंत ताका मेळपाना. सो असली जेन्ना क्लेमिटीज जाता जाल्यार खंय तरी आमच्या गोवोरमेंटान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाची कोण तरी फोर्स घालून फायर ब्रिगेडवाले येयले थंय सगळे, बट कोणा कडेन कांय करपाक जावना. सो ही मातशी ऑन प्रायोरिटी हांगा तरी मातशी, कित्याक एकूच घर डॅमेज जावना, 2-3 घरां डॅमेज जाल्या आनी ती परत लँडस्लायड जावपाची चान्सीस आसा, कित्याक वयर फातर झाडां आडकोन उरलेले आसा. मातशें जर ते आनी कोसळ्ळे जाल्यार आख्खे बाकीच्यांकूय इफेक्ट जातलो. सो हेजेर प्रायोरिटी घेवन थंयसर एक मातशें रिटर्निंग हॉल घालपाचो आमकां ऑन प्रायोरिटी हें करचें पडटलें. स्पिकर सर अशेंच उलयतना आमचे इम्पॉर्टंट केसीस जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, गेलीं 10 वर्सां जालीं जे लोक सनदाक लागून, जी सनदाची केसीस आसा तेज्या लागून जे लोक डेली फावटी मारता आमच्या ऑफिसान, तशेंच रेग्युलरायजेशन ऑफ एक्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड, मागीर ट्रान्सफर ऑफ बार्केट एक्सेट्रा, असली खुबशी केसीस आसा जी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान पेंडींग आसा. स्पेशली कलेक्टरा कडेन हांव मागता, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन असली पेंडींग केसीस जे मोर दॅन 10 years आसा ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर ऑन प्रायोरिटीचेर हे सनद दिवपाची, हे ट्रान्सफर ऑफ बॅकरेट हे मातशे ऑन प्रायोरिटीचेर घेवचे. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या मिनिस्टराचेर कितें तो हे इनिशिएटीव घेतलो, कित्याक इज अ व्हेरी डायनॅमीक मिनिस्टर जो सदांच हेल्प करपाक लागून आमच्या बरोबर आसता. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर खंयचोच तो इशू आसपाना, बट जेन्ना हांव उलयतां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर उलयतां, आनी ही जी आसा ती आमची गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड जी आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता, तेज्या लागून कित्याक हे जे लोक आसलेले जे आयज लोक हे गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डान रावता, हे 2 कडेन आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, एक बायणा आनी एक सड्यार. आनी हेंकां रिहेबिलिट कित्याक लागून केलेले, कित्याक एकदां थंयसर तारीवाड्याचेर नॅचरल क्लॅमिटी जाल्लेली आनी ती घरां सगळीं मोडलेली, आनी बाकीच्या लोकांक रिहेबिलिट केलेले जो आमचो प्रोजेक्ट येयलेलो नॅशनल हायवे जो आयज आमी पळयता, फ्लायओवर पळयतात, तेज्या लागून आख्ख्या फिशरमॅनांक थंयसरले काडलेले आनी तांकां हांगा अलॉट केले रिहेबिलिटेशन बोर्डान. आनी आयज त्या रिहेबिलिटेशन बोर्डाची अशी परिस्थिती आसा, कित्याक थंयसर तांकां कोणूच आवय ना, बापूय ना, कोण ना. आयज तेंचे थंयसर पेंटींग केलेली ना बिल्डींग, तांकां उदक मेळना, तांकां सिरवेज डेली तेंची ओवरफ्लो जाता, तांकां उदक येयना थंयसर, तांकां इतले घराची तेंची कंडिशनां भितर वचून पळयली जाल्यार इतली लिकेजीस आसा, कितें आसा हेजेर मातसो लक्ष ना. सो हांव मागता जे तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता, रेव्हेन्यूच्या अंडर येता, कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजो कलीग बाब राजेश फळदेसाय इज ट्रायींग इज लेवल बेस्ट, कित्याक ताणें स्वता येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, सगळ्या लोकांक तो येवन मेळलेलो आसा आनी तो आपल्या सायडीकसून प्रयत्न चालू करीत आसा. म्हाका दिसता ताका मातसो आमचो डिपार्टमेंटा कडसून सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता फास्ट ट्रॅकाचेर हे कामां जातलीं. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचे कलिकाचे कडेन राजेश फळदेसाय कडेन कितें पेंडींग कामां आसा ती रिहेबिलिटेशनची बोर्डाची ऑन प्रायोरिटी तो करून घेतलो म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 52 लेबराचेर, आतां सगळ्यांनी हांगा उलयले, म्हाज्या कलिकांनी उलयले, आय एम ऑल्सो गोईंग टू, कित्याक हो इशू हांवें 0 hourचेर मेन्शन केल्लो. रिसेंटली 46 परमनंट वर्कर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयड एट ड्युरेलाइन प्रायवेट लिमिटेड, हांगा तांकां अचानक तांकां काडून उडयलेले आसा. जे परमनंट लोक आसलेले आनी दे वर वर्कींग दे फॉर लास्ट 25 years, 25 वर्सां जाली सर थंयसर ते काम करताले आनी तांकां सडनली तांकां काडून उडयले. कित्याक उडयले तें खबर ना म्हाका आमकां, बट आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर लेबर टू स्ट्रॉंगली, मातशें तुमी स्ट्रॉंगली सर, तुमी इंटरव्यू जा, CM इंटरव्यू जाल्लो आसा, CMान म्हाका दिसता लेबर कमिशनराक जो आयज आमच्या बरोबर आसा हांगा तेकावूय सांगलेलें आसा, बट आयज पर्यंत तेंचेर एक्शन जावना. म्हाका दिसता ते काल जे लोक ते आसले ते मेळपाक गेलेले आमच्या लेबर कमिशनर. हांव मागता लेबर कमिशनराचेर आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन, कित्याक तांकां जाता तितले पर्यंत तर रिएम्प्लॉय करपाचें, जर रिएम्प्लॉय जायना जाल्यार तांकां सेटल तरी करपाचें एज पर देअर डिमांड. जे तेंचे डिमांड तेंच्यांनी घातलेले आसा, बारीक डिमांड घातलेले आसा, इवन CMाक तेंच्यांनी सांगलां आमचे इतले डिमांड आसा, ते डिमांडाचेर तरी हे कंपनी कडेन आफोवन म्हाका दिसता सेटल करपाची. दीस कंपनी मायट बी अ इंटरनॅशनल कंपनी, भायर आसूं शकता तेंचे, बट खंय तरी आमचे गोंयकार लोक हे जी इतली वर्सां जाली, 25 वर्सां थंय काम करताले तेंच्या लागून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या मिनिस्टरा कडेन, ते आमच्या लेबर कमिशनरा कडेन उलोवन तेंच्या कंपनीच्या लोकांक आफोवन ते लोकांक आमचे काम करताले त्या लोकांक आफोवन थंयसर म्हाका दिसता हो इशू सॉर्ट आउट करतलो. आनी जे ते आमचे हांगा राजात मैनाचेर बसला तो तेंचो एकदाचो जो तेंचो ते थंय सगळे जाण बसले आसा ते क्लियर करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, सेम इशू आतां आनी एक जावपाक लागलेलो आसा, परत वेर्नाच जावपाक लागलेलो आसा. कंपनी बाय नेम मायक्रो लॅब लिमिटेड एट वेर्ना is forcing their workers to resign without assigning any reason. तांकां फोर्स करपाक लागलेलो आसा की तुमी रिजायन जाया म्हणून. जे लोक थंयचो ऑलरेडी 42 लोकांक तेंच्यांनी फोर्स केलेलो आसा की रिजायन जाय, वो वर्कींग दे फॉर लास्ट 8 to 10 years आनी तेंची आख्खी फॅमिली हेंचेर डिपेंड आसा. आतां परत
जे ड्युरेलायनान केला तेच हे कंपनी करपाक सोदता मायक्रो लॅब लिमिटेड सेम फोर्स करपाक लागलेले आसा. सो मागता हेजेर मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालून हे जे अशे कंपनी जर हांकां फोर्स करपाक लागले आनी लोकांक जर भायर उडोवपाक लागले जाल्यार व्हडलो अन्याय जातलो आमच्या गोंयकारांचेर. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन दॅट सेम इशू लेबराचेर, कित्याक लेबराचेर खुबशे इशू आसा. हो इशू आसा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसा. कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जी आमची मुर्मुगांव पोर्टान पयलीं वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड म्हणून आसलेली, जी वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड कितलेशे लोक कामाक आसलेले आनी आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आनी आमचे वास्कोचे आनी तशेंच गोंयचे लोक थंय कामाक आसलेले. 2016 ही कंपनी बंद जाली. ही 2000 जेन्ना कंपनी बंद जाली जाल्यार तांकां लोकांक अशेंच काडून तेंच्यांनी रस्त्यार उडयले. आयज पर्यंत तेंचे कसलेच सेटलमेंट जाल्ले ना आनी तेंची केसीस आसा दे आर बीन पेंडींग बिफोर लेबर कोर्ट एंड नॅशनल कावन्सील ऑफ लॉ ट्रिब्युनल. आनी हे ते तेंचे पेंडींग आसा रिगार्डींग दे आर पेंडींग सॅलरीज एंड फूल एंड फायनल सेटलमेंटाक लागून तेंचे थंयसर पेंडींग आसा. सो हांव मागता हेजेरूय आमकां लक्ष घाल, कित्याक दे आर अरावंड मोर दॅन 242 वर्कर्स जे थंयसर काम करताले आनी हेंचे लागून हे 2016 आयज आमी 2024 आसा. ऑलमोस्ट 8 वर्सां जालीं. आयज ते लोक खंय खंय आसा म्हाका खबर, तरी आसून ते लोक येवन म्हाका मेळटा. आयज तेंची हालत पळयता, कोण खंयसर वॉचमॅन म्हणून कामाक आसा, कोण पिवन म्हणून कामाक वयता, आपली फॅमिली चलोवपाक लागून ते अशे वायट दीस काडपाक लागलेले आसा हे जे वेस्ट इंडियन कामाक करताले 242 वर्कर्स. कित्याक हांव पळयता तेजे भितरले एकट्या भुरग्याक हांवें पळयला फाटल्या दिसान तो इतलो त्रासान पडलो, ताका कॅन्सर जालें. आयज तेजे कडेन बॅकिंगाक आनी सपोर्टाक कांय नासलें. असल्या लोकांक तरी आमी खंय सपोर्ट करपाची गरज आसा, कित्याक ही ऑलरेडी तेंची केस जाल्यार म्हाका दिसता बॉम्बे एक लिक्विडेटर एपॉयंट केल्लो आसा, बट तो अजून पर्यंत ती केस डिस्पोज करना आनी कांयच सेटलमेंट करना. हेजेर हांव मागता आमचे मंत्र्यान हेजेर मातशें लक्ष घालून ही वेस्ट इंडियाची केस खंय पावलेली आसा आनी तो लिक्विडेटर कोण एपॉयंट केल्लो आसा ताका हांगा आफोवन आमच्या गोवोरमेंटाच्या थ्रू आफोवन तेजे कडेन खंय तरी वासपूस करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 60 हो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इशू आसा आनी आमकां खबर आसा, बट खंय तरी अशें दिसपाक लागलेलें आसा. रिसंटली वी हॅव कम अक्रॉस द कंपनी बेस्ड इन गोवा carrying out recruitment process outside state for jobs at their unit in Goa. आता ही कंपनी एक आसा इंडिको रेमिडीज वेर्णाची आनी तशीच एनक्यूब इटिकल प्रायवेट लिमिटेड मडकय. हेंच्यांनी दोनूय कंपनी रिक्रुटमेंट खंय केले, एडवर्टायजमेंट खंय केले, गोंया भायर. आनी भायल्या लोकांक ते एडवर्टायजमेंट करून गोंयान हाडपाक रिक्रुटमेंट करपाक लागलेले आसा. दीस मूव्स टोटली डिप्रायविंग आवर गोवन अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम द जॉब्स. हे जी कंपनी गोंयान आसा हेंच्यांनी फक्त जे एडवर्टायजमेंट आसता ते आमच्या गोंयान करचे, आमचे गोंयच्या लोकांक घेवचे. ह्या हांगल्या लोकांक जर एडवर्टायजमेंट तुमी गोंया भायर करपाक लागले, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बाकीचे कंट्रीन, दिल्ली बीन, जाल्यार आमच्या आनी गोंयकारांक कशें एम्प्लॉयमेंट मेळटा. सो हे जे एडवर्टायजमेंट जाता ते एडवर्टायजमेंट जावचे न्हू, हेजेर लक्ष आमच्या लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टरान दवरचें. स्पिकर सर, आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो एक मेजर इशू जाल्लो आसा आनी हांव जाणा सगळ्यांक तर गव्हर्मेंट जॉब तर मेळोंक इम्पॉसिबल, बट गव्हर्मेंट जॉब मेळना सुद्दां जाल्यार खंय तरी प्रायवेट सॅक्टरान जॉब मेळोंक जाय. आनी हेजे लागून हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन, कित्याक अशी जॉब फेअर जी तुमी करता सगळे कडेन, कित्याक आमी पळयलां जॉब फेअरासून भरपूर प्रोडक्टिवली भायर सरता आनी खूब लोकांक बेनिफीट मेळटा. असो एक जॉब फेअर जो आसा तो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करचो, जेच्या कारणान आमच्या मुरगांवचे जे लोक आसा या मुर्मुगांव तालुकाचे जे लोक आसा तांकां चडांत चड बेनिफीट मेळटलो. स्पिकर सर, चड टायम घेयनासतना डिमांड नंबर 72चेर उलयतना देर इज अ सिरियस इशू. आनी स्पिकर सर तुमकां मंत्र्याक हे खबर आसा, issue of non-performance of remediation of legacy waste at Headland Sada in the first phase by the contractor nominated by the Goa Waste Management Limited. Several inspections जाले सर. इवन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर थंय इन्स्पेक्शनाक येयलो आनी तेणें तांकां टायम बाउंड टायम सांगलेलो कितें बाबा हे बेगीनच्या बेगीन बिफोर मनसून हे तुमी काडचें म्हणून. एज पर द फायंडींग इट वॉज observed that the RDF was mixed with the inert and hence the contractor was asked to remediate the proportion of the dump of the side of the MMTC building and complete the same before the monsoon. But still it is not done. Minister मुद्दाम सांगता सुद्दां अजून पर्यंत ताणें केल्लेलें ना. However, he has excavated litter portion, धाकटोसो पोर्शन तो MMTC बिल्डिंगे कडेन आमी पळयलेलो. मिनिस्टर तो इल्लो काडला आनी वयर दवरला आनी तेजेर कांयच काम केलें ना आनी ती फूल प्लॅस्टिकान भरलेली आसा, कित्याक वयर काडून तो फ्लॅट एरिया आसली थंय दवरलेली आसा ताणें. स्पिकर सर, जशें
मिनिस्टर आमी जेन्ना सर्वे इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना पयला थंयसर एक रिटेनिंग हॉल बांदपाची गरज आसा कित्याक तो कचरो जो आसा तो सगळो व्हांवून पावसान आख्खे तो दर्यान वयता एरेबियन सीयान सो ते जावचें न्हू म्हणून तुमी एग्री जाल्लेले आसा मिनिस्टर ते बेगीनच्या बेगीन एक रिटेनिंग हॉल बांदची आनी तो जागो आसा जसो तुमी म्हाका प्रॉमिस केल्लो थंय कम्युनिटी हॉल बांदून दिता म्हणून सो त्या जाग्याचेर एक मातसो आमी तो प्रपोजल घालचो आनी बेगीनच्या बेगीन एक कम्युनिटी हॉल बांदून घेवचे इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.